Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Mahima Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणींनो सौम्यच्या येण्याक आमी तयार करना साव थोड्याच दिसांनी आमी नातालांचें फेस्त आचरण करता आनी ह्या संभ्रमाक आमी भोवसू लागीं जाल्या आनी ह्या खातीर आमी हर एकल्यांनी तयाराय करची गरज देवाचें उतर आमकां सांगता आसतना आनी जुवांच्या उतरांनी सौम्येक एक वार तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा हर एक पालकें भरतलें दोंगर वा पर्वत तकसून हाडटले वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले कर्कटे वाटो सवाय जातल्यो अशें सगळे मनशाकडो तारण देखतलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सौम्यक एक वार तयार करा बाबा बहिणीनो आज आमी सगळ्यांनी जेजूक आमच्या काळजांनी वाट तयार करीचे कित्याक म्हळ्यार जेजू पाशार जावचो न्ही ह्या पब्लीक रस्त्यांनी बगार जेजू पाशार जाता मनशाच्या काळजांनी आनी मनशाच्या काळजांनी जायत्यो आडखळी आसात कितल्या जाणांच्या काळजांनी तांच्या वाटेर राग म्हणल्यो आडखळ आसा द्वेश हागे जिद्द म्हणले आडखळ आसा वायट आनी खोटेपण कितें बरोवन आसलें मनशाच्या काळजांत आसा स्वार्थ हंकार गर्व हें बरोवन आसा हें पुरा आसतना सौम्यान कशें मनशाच्या काळजांत येवचें कशें आमच्या जिवितांत सौम्यान परिवर्तन हाडचें बाबा भयणीनो जर ह्यो आडखळी इतल्यो बरोवन आसात जाल्यार देखून देवाचें उतर सांगता सौम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा मनशांनी आड वाटो धरल्यात आज आमी जाणा आयच्या संवसारा खातीर मागचे आयचो संवसार आड वाटांनी वता कुटुंबा जिवीत आड वाटेन वता देवाच्या वाटेन नांत मनीस आज जायते वटी आड वाटो संवसारी वाटो धरल्यात पयशे करचे आनी कितें अन्याय अनीत हें पुरो मनशांनी बरोवन गेला आनी वांकडो तिंकडो वाटो धरल्यात आनी तो सोमाकरीचें म्हणटा देवाचें उतर हर एक फालकें भरतलें आज कितलींशीं फालकीं आसात मनशाच्या जिवितांत आज आमची उणेपणां हर एक तरेची उणेपणां मागणें ना तेर्स ना रदार ना मीस ना भक्तीपण ना बाबार्थ ना भरवसो ना मनशां ती आज बरेंपण ना मोग ना हे आज असलें कांय ना सगळ्यांनी पालकीच पालकी बरोवन गेल्यात खंयसर सौम्यान पाचार जावचें पाट ती वाट खंडी जावन सोमाकरीचे देवा भयणीनो ते देखून हर एक पालकें बरयताय दोंगर वा पर्वत तकसून हाडिताय व्हडले व्हडले दोंगरात बांदल्यात मनशान आमी एकामेकांतून पयस जाल्या कुटुंबांतून कुटाम आज पयस आसा गुडे दोंगरू दोरे इतलें सगळें आमी बांदून हाडलां दुस्मान कांयची कोटी मारून हाडल्यांत खंयसर मनशान एकामेका मोगान जियोवचें खंयसर आमी एकामेका ते आमी देवाक दिखचें भाव भयणीनो आतां आमी सगळ्यांनी हे सगळे पर्वत आमी सगळे तकसून हाडी जाय वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कटे वाटो सफाय जातल्यो आज आमचे वाटो कर्कट जाल्यात आमकां चलोवंक जायना त्यो सफाय जावनात आमचे तेंतलो जायतें खोटेपण नितळ करता येतलें तसलें बाबा भयणीनो आमी सगळे देवा थंय येवया सौम्या थंय येवया जेजूचें येणें आमकां संतोश सोडून दी मस्त लागीं जाती सावन नातालांच्या फेस्ताक आनी थोडेच 15 दीस उरल्यात आमच्या हातांत आनी त्या 15 दिसांनी आमी कितलें करूंक आसा मस्त करूंक जाता आमचें जिवीत परिवर्तन करच्या खातीर आमी हें सगळें जेजूच्या पांयां तडी हाडया आनी त्या सौम्याची कृपा मागया आमी दिंबेर पडया आनी सौम्याक आमी आराधन करया
जेसू बऱ्या गोळ्या जेसू स्वादी बोळ्या सर्गी तातून देवलो सोदून म्हाका आयलो पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसो रूसो नाका पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसो रूसो नाका सोम्या तूं बरो गवळी जावन आसाय कितलो मोग आमचो करता सोम्या तूं शेळयांचो आमी तुज्यो शेळयो सोम्या आमी तुज्या भिंडाच्यो मोगान तुवें पसरल्यो शेळयो तुज्या हातांनी तुज्या पवित्र आमलीक रक्तान आमकां व्हड केल्ल्यो शेळयो आमी तुज्या पवित्रपणान सक्रिपिसान त्यागान सांबाळिल्ल्यो शेळयो सोम्या आमकां तूं सोदून ह्या संवसारांत आयलाय हर एकल्यान आमी तुज्या संगता आसा जाय सोम्या वांजेलांत तुवें सांगलां जोच्या वांजेलांत म्हजे म्हज्या बापान म्हाका धाडला ह्या संवसारांत एकल्यान येसत हांवें होगडायना हे बगार हांवें आसले कडेन तांणी आसा जाय वय सोम्या ही तुजी इच्छा तुजी खुशी आमी तुजे शेळयांनी तुज्या हिंडांत आसा जे हिंडाच्या भायर आसूंक नजो आमी कश्टांक सांपडोन वचो आमी देवसाराच्या ताळण्या सांपडोन वचो संवसाराच्या ओडण्यांक बी बली जावन वचो आमच्या कुटुंबांत हर एकल्यांत आमी तुजे सांगता आसा जे आमची कुटुंबां तुजी बिडारां जाय जे सोम्या आनी हर एक कडेन खंयसर जावं दी सोम्या तुका जागो थंयसर आसा जे आनी ह्या खातीर जेजो आमकां तूं सोदून येताय आमी जाणा सोम्या आमकां तूं सोदून येताना तुका मातसो कश्ट मेळ्ळे सोम्या ह्या संवसार येताना मनशा खातीर कितें तुवें सोंसलें नाय सगळे एका बऱ्या गवळ्या बरी खांट येतातले ते शेळ एकच कुर्ती ताका सोडून वचच्या खातीर तुजें आंग पापसलें तुजे हात पांय पापसले तुजें काळीज पापसलें तरी पूण जेजू तुजो तो मोग बऱ्या गवळ्याचो जेजू आमकां सोदून येता आनी आमकां तुजें ती हाडटा सोम्या जेजू आमी तुजे मुखार येता तुका आराधन करता आनी आमी सगळीं तुज्या पांयांत येता जेजू आमी तुज्यो शेळयो तुज्या गवळ्या लागीं जेजू स्वातीक मोगा सांडलो हांवें तुका येमको वाडली पेसा गाय
सोम्या आम्ही वाट चुकल्या सोम्या आमचे खातीर तुवें इतलो त्याग सॅक्रिफायस केलोय तरी की सोम्या आमी वायट वांकडी वाट धरली सोम्या मोग तुवें आमकां दाखयलोय तुज्या मोगांत आमकां सांगता हाडली आमच्या मोगा खातीर कुर्सार मेलोय पूण सोम्या आमी संवसाराच्या आशेक पडल्या सोम्या आमी पयशांच्या आशेक पडल्या सोम्या कुडीच्या वडण्याच्या आशेक पडल्या सोम्या धन दिरवेच्या आशेक पडल्या सोम्या संवसारी जिविताची वडण्यो इतलो बळादीक जाल्यो सोम्या आमचे दे आमी वाट चुकल्या हेमकोंडाची वाट सोम्या आमी धरली सोम्या हांस आमकां तुवें नितळ करीत येचो तुजें आमलेक रगत आमचे खातीर कुर्सार वारयलें सोम्या तुवें त्या आमलेक रगताचे तेंब्यानी आमचे नितळ कर सोम्या आमची काळजां नितळ कर आमची कूड आनी आत्मो नितळ कर आमचे कुटाम नितळ कर आमी जिवचे घर नितळ कर आमी जिवचो जागो नितळ कर सोम्या तुज्या आमलीक रगताच्या पवित्र शक्तीन आमकां तुवें नितळ करी जाय कित्याक आमी फातकी जिविताक लबतल्या संवसारी वाटांनी चल्ल्या मेळेपणाच्या जिवितांत चल्ल्या सोम्या आमचे कुटुंबां मेळ्ळीं जाल्यांत खाणीच मेळ्ळें जालां आमचें जिवीत मेळ्ळें जालां जेजो तुज्या आमलीक रगतान जेजो आमकां नाणय नितळ कर शुद्ध कर आनी जेजो तुजे ती आमकां पाटी हाड जेजो Jesus, सुंदरा बोधो लोभतारा सूर्या प्रास्पजळी मोवा रुची बक्षी सोकी मुमे करतो माका कुर्पे जाता ये पैंकबा सस्ता सुदी सरका बोक्षे सुकी सुमे करतो माका कुर्पे जाता ये पैंकबा सस्ता सुदी सरका बोश्यां बाबीनो आज आमकां सगळ्यांकी जेजू एका नव्या जिविताक आपयता ताच्या येण्याक आमी तयार करूंक बाबा भयणी हर एका आराधना वेळार आमी मागून आसा जेजू लागीं सबार उपकार आमकां येंदी सकट आमी मागून आसा आतां आमी मागदी न्हय आमी संवसारी ते खातीर सोम्या आमचें जीवन परिवर्तन कर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी नव्या जिविताक पावतय सोम्या तरची येतय कित्याक देवाची खुशी दावन आसा आमी सगळ्या मनशाकुलांत सोम्या ती फाटी येवची देवाचें उतर आमकां सांगता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 2:3 येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडुया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिराक वचोया
आणि तो आपले वाट आमकां शिकयतलो आनी तेच्या वाटांनी आमी चलोवंक पावतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो आमी सर्वेस्पराच्या पर्वताक आज चडय आज आमकां देवाचें उतर उलो दिता आमी संवसारी जिवितांत आसा एकली आमी देवाच्या पर्वताक चडय देवाच्या संगतपणान जियेजे बाबा भयणीनो आज आमकां कित्याक मस्त जाणांक दूख आसा कित्याक आमकां संवसारी जिवितांत टेन्शन आसता कित्याक आमकां थोडी फुटी बेजाराय आसता थोडी फुटी आमकां जिवीत जड जाता कित्याक आमकां निराश जाता थोडी फुटी भावा भयणीनो आमी खंयसर आसा संवसारी चिखलांत आसा मेळेपणांत आसा त्या देखून आमकां संतोश ना संवसारी जिवीत आमकां मस्त रितीन टेन्शनाक सांपडायता एका नित्यान एका रितीन पासांक सांपडायता आज आमकां हरी एकादां सुटका जाय आनी त्या देखून देवाचें उतर आमकां पर्वताक सोडूंक पळयता देवाच्या पर्वताक जाकोबाच्या देवाच्या मंदिराक आमी वचतय थंयसर आसा संतोश थंयसर आसा थंय आनंद थंयसर आसा ती सोडवण आनी त्या देवाच्या संगतपणांत आमी मोगान जियेजय म्हणटात देवाचें उतर आनी परत पळयत या इजया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 64 3-4 वाक्य सांगता तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातली ती भयंकर कृत्यां तुवें केली तूं करतलोय म्हूण चिंतूंक नातली भयंकर कृत्यां तुवें केली तेन्ना तूं सकला देवलोय आनी तुजे मुखार पर्वत तरले तुजे मुखार पर्वत तरले आनी आपणाचेर पात येतल्या पासून असली कृत्यां करतलो दुसरो तुजे सारको देव आसा म्हणून आमी केदेंच आयकोंक ना तसले देव असो तुजे तसलो देव दुसरो ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गा जेसो होगलाप जेसो महिमा जेसो स्तुति जेसो वंदन जेसो हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो आमी बागी जावन आसा आमचो देव बळवंत देव आमचो देव पर्वतांक थरथरावचो देव आमच्या देवाक सक्कड करूंक साध्य आसा असाध्य संगती देव साध्य करता आमी कित्याक भिवचें आमी कोणेय भिवची गरज ना आमी कोणेय खंत करची गरज ना आमी कोणेय टेन्शन करची गरज ना कित्याक देव आमचे सवे आसा आमचो देव आमचे सवे आसा आनी परत मुखार म्हणटा देवाचें उतर पळया इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 2 अंतीम दिसांनी अशें घडतलें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो अत्युन्नत हाचे वरतो पर्वत ना सगळीं राष्ट्रां ताचीशी वाळोवन येतली हर एक राष्ट्रां ताचीशी वाळोवन येतली आनी तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी अशें आमकां ताच्या वाटांनी चलोवंक आमी पावतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां जेसो होगलाप जेसो स्तुति जेसो महिमा जेसो वंदन जेसो बाबा भयणीनो आमी सक्कड देवाच्या वाटेनी चलतले हांव आमचो देव आमकां ताच्या वाटेनी चलोवंक फाटीं हाडटा परत्यान इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 11 आमकां पळया आमकां देवाचें उतर सांगता जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब पडटलो आनी ताच्या पाळाची कोमरी उपजतली सर्वेस्परचो आत्मो ताचे वयर येवन रावतलो दाणवायसो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो भिरांतीचो आत्मो सर्वेस्पराची भिरांत प्रेरण जातली तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना लोकांचें आयकोन तो फरमाण करचो ना बगार तो प्रामाणीकपणान दुबळ्या न्याय करून दितलो दुबळ्या धाकट्या न्याय करून दितलो म्हणटा देवाचें उतर देखून देशाच्या ल्हानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो आपल्या उतराच्या बोडयेन देशाक तो मार दितलो आपल्या ओंटाच्या स्वासान नश्ट्याचो नाश करतलो प्रामाणीकपण ताचे पेंगटाचो पट्ट्यो जातल्यो आनी विश्वासपण ताचे कमरबंद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसो होगलाप जेसो महिमा जेसो स्तुती जेसो बाबा भयणीनो आमी भिवंक ना
पळया देव आमच्या खातीर इतलें करता देव आमकां समजून दिता देव आमकां बुदवून काय दिता देव आमचे खातीर सक्कड करता हर एक रितीन देवाची जाणवाय आमचे मदें वळटली पळया आमी कित्याक टेन्शन करचें आमी कित्याक भिवचें आमी नातालाच्या पेस्तसो वेळ आमी सगळ्यांनी देवाच्या संगतपणान लागीं रावचे भाव भयणीनो आज आमची कुटुंबां सक्कड आमी देवाक लागीं हाडिचे आमचे काळजां देवाक लागीं हाडिचे कितलीं जाणां देवातान पयस आसात आज आमी तांचे खातीर मागचे आज तांकां देवाचे लागीं हाडिचे कित्याक देव कितें करता मुखार म्हणटा देवाचें उतर सुणें वाकाट शेळये सांगता जियेतलें सुणें वाकाट शेळये सांगता जियेतलें राग ना बेना थंयसर बोकडेचें पील चिट्ट्या वागाच्या कुशीक आड पडटलें वासरू आनी शिव सांगता चरतेलीं एक ल्हान भुरगो तांकां लागतलो ल्हानसो भुरगो तांकां लागतलो गाय आनी आस्वेल इश्टा खातीर नासतलें आनी तांची पिलां सांगत न्हिदतलीं शिव बैला भशेन तण खातलें मांस खावचें ना दुदाचें बाळशें सोऱ्याच्या सर्पाच्या बिळाचेर हात घालतलें दुदाचें बाळशें सर्पाच्या बिळांत हात घालतलें आनी ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें म्हज्या आख्या पर्वतार कोणूच वायट करिना कोणूच वायट करिना म्हज्या पर्वताचेर कोणूच देसवाट करिना जशें दर्याक भरती येता तशें सर्वेस्वराच्या गिन्यानान बरोवन येतली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हरिगान जेजो भगलाप जेजो वंदन जेजो महिमा जेजो स्तुति जेजो येशुवे स्तोत्र येशुवे वंदने येशुवे आराधने प्रेज यू जीसस एडोर यू जीसस हालेलुया 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 एक घडी पर मी उबे रावया आनी सोम्याची स्तुती करया सक्कड पळया देवाच्या त्या पर्वताचेर इतलें बरा घडतलें बाबा भयणीनो आमी देवाच्या पर्वताचेर आसा उंड्या रुपार जेजू आमचे मदें आसा इतलें सक्कड पळया राग द्वेश जिद्द हें सगळें देव कानवडूचो वेळ वो पवित्र वेळ आमी सक्कड देवाच्या संगतपणांत आसा देवाचो पर्वत देवाचें मंदीर हें जेजूच्या संगतपणांत आमी ह्या उंड्या रुपाराच्या जेजूच्या संगतपणांत आसा सगळ्यांनी आज कोण ह्या आराधनांत भाग घेतल्या तुमचे ती आनी सक्कड हर एकल्यांनी जावं युट्यूब टीव्ही डिवान टीव्ही हर एक तुमी भाग घेतात हर एकल्याचेर तुमचेर ह्या घडये सोम्याची कृपा भळटली आनी देवाची स्तुती करून तुमी पावतल्यात कित्याक देवाचो मोग तुमचे थंय भरपूर वळटलो सक्कड आमी सांगता मेळया सोम्याची स्तुती करया सांगता मी मेळ्या जेसू सोम्या ओ कोर्सिया सांगता मी मेळ्या जेसू सोम्या ओ कोर्सिया सांगता मी ल्हान व्हड मेळून जेसू सोम्या ओ कोर्सिया सांगता मी ल्हान व्हड मेळून जेसू सोम्या ओ कोर्सिया 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 साव्या कुशल कायवेन गाव्या
सर्वेस पोरा वाकाणूया एकटया मी जाव्या कुशल गायन गाव्या सर्वेस पोरा वाकाणूया एकटया मी लहान बोर जाऊन सर्वेस पोरा वाकाणूया एकटया मी लहान बोर जाऊन सर्वेस पोरा वाकाणूया 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 जेसू सौम्या हो गोलसिया जेसू सौम्या हो गोलसिया जेसू सौम्या हो गोलसिया जेसू सौम्या हो गोलसिया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. इकडे उभे राहुल्याकडे आमचे हात आम्ही आमच्या हृदयात दोघ्या देवाचे उतर हात आम्ही ऐकत राहू देवाचे उतर पवित्र उतर देवाचे उतर सुटकेचे उतर देवाचे उतर दावनसा जेजूसो शब्द मासलो आणि आमच्यामध्ये जे रमता जो सवांजेला ते एक वाक्य सौदा शब्द मासलो आणि आमच्यामध्ये जेलो देवाचे उतर मनुष्यारोपार आमच्यामध्ये उंड्यारोपार आता देवाचे उतर आज याकडे आमच्या काळजांक लागचे बरी आमकां ते उरयता देवाचे उतर आज आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक येता देवाचे उतर आज म्हणजे जिवीत पवित्र करता देवाचे उतर आज म्हणजे जिवीत फळादीक करता देवाचे उतर आज म्हणजे कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालता देवाचे उतर आज म्हणजे दुकां पुसता देवाचे उतर आज म्हणजे आशा संपयता देवाचे उतर आज म्हाका एक वाट दाखयता जिवितांत देवाचे उतर म्हणजे कांत बेजारे पयस करता जे देवाचे उतर म्हणजे निराशा बदलिता बरवचान बदलिता देवाचे उतर आज म्हज्या जीव एकसूरपण कान उडयता आनी संगतपण दिता हे देवाचें पवित्र उतर शब्द मासलोने आमचे मदें जियेलो आनी तो शब्द आयकूंक आमी तयार करया सौम्याचें उतर जेसू तुझी उतरा काळजाचो संतोष जेसू तुझी उतरा दोळ्याचो बुसवा जेसू तुझी उतरा जिनेसो उसवा जेसू तुझी उतरा तानेल्या उता जेसू तुझी उतरा भुकेल्या जेवा जेसू तुझी उतरा मेलेल्या जीवी जेसू तुझी
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तो लोकाच्या जम्यानी ताचे लागीं विसारलें सौम्या आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दोगले आसात तो कांय नातेल्याक एक दिवं आनी जिवंक जाय पुरते आसले तशेंच करूं थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी ताचे लागीं विसारले मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चड वसूल करिनाकात थोडे शिपायानी येवन ताचे लागीं विचारलें आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोणा मनशाक जुलूम करिनाकात कोणाचेर पोटपिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपटी पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया देवाचें उतर हें वकाणी तुका एक घडी बोर बसया बाबा भयणीनो आमी सकड तयारी करच्यांत हुशार आजकाल एक काजार आसा जाल्यार त्या काजाराक म्हयन्या गटल्याची तयारी चलता आनी तें कार्य लागीं आयलें म्हणटाना इन्विटेशनां प्रिंट करची लायटींग आनी कितें अरेंज करचें जेवणाची वेवस्था करची ग्रावंड हॉल बुकींग तें हें म्हणून आमी इतले बिजी आसता आमची मोत सगळी तांदूच बुडोवन वेता मस्त तयारी आमी करता घंट्या गटल्यान वेळ करशिता घंट्या गटल्यान वेळ करशिता बाबा भयणीनो आमी थोडे फावटी आमी पळयलां एक इन्विटेशन तयार करचें जाल्यार एक थोडे फावटी 4-5 दीस एक ड्राफ्ट केली परत्यान चेंज केलें आनी ड्राफ्ट केली डिजायन केली प्रेसा केलें तें पुराय इतलें सकट तयार केलें आखरेक तें इन्विटेशन आमी दिवंक वेता दिल्लो मनीस इन्विटेशन पळयता इतलें दाट इतलें सोबीत इतलें बरें तो पळयता खंयचे दीस काजार आं ओके जालें आनी तें देगेन दवरता मागीर तो पडना तें मागीर डब्या कचऱ्याच्या डब्याक तें वेता कितल्या दिसांची तयारी कितली पळया भाव भयणीनो आमी पळयता ल्हान वेस्ट जावनेच्या त्या वस्तूक आमी कितले दीस करशिता देवाचें उतर आमकां एक सवाल घालता बाबा भयणीनो आमी जिवितांत कितली तयारी करता सोम्याच्या येण्या खातीर आज कसलें सोम्याचें येणें म्हळ्यार कितें नोमें न्हय मनशाचे दिसपट्या जिवितांत भावा भयणीनो हर एकल्यान देवाच्या येण्याक सोम्याच्या येण्याक तयार करूंक जाय म्हणजे हर एक दीस म्हज्या जिवीत असो आज देवान म्हाका दिल्लो फाल्यां मेळना परत्यान तो येना आमी हें जाणा जाय आमी हर एकल्यानी सोम्याक आमच्या जिवितांत आयच्या ह्या घडये आमी घेवंक तयार आसचे सोम्याचें येणें म्हळ्यार मनशाच्या क्रिस्ती जिवनांत सोम्याचें सांगतपण सोम्याचें येणें म्हळ्यार मनशाच्या क्रिस्ती जिवितांत सोम्याचें सांगतपण तें सोम्याचें येणें कित्याक उजवाड आसतना कितें आमचें तें काळोख ना उजवाडांतले कडेन काळोख ना काळोख आसचो केदाळा उजवाड पयस केल्ल्या वेळार ना पयस केल्ल्या वेळार वो ते इगर्जे मुखार व्हडले दिवो आसा ते हाय मास्क लायट आसा थोडे फावटी राती आसले पर्यंत ते लायट पक्क जाता थोडे फावटी पळया सगळ्यान काळोख पडटा हें उजवाड आसता इगर सगळी दिसता पूण काळोख पडले जाणा सगळें पक्क जाता भावीन मनशाच्या जिवितांत जाता तेंच केदाळा मनशाच्या जिवितांत देवाचें सांगतपण ना थंयसर काळोख येता काळोख येयल्या उपरांत कितें जाता तुमकां गोत्त आसा काळोखाची जिणी मनशाची कितें गोत्त आसा तुमच्या घरांत काळोख येतना कितें जाता गोत्ता
तुमच्या घरान काळो गायलो जाल्यार जरले खंय भितर इडांतले ते पुरो भायर येतात. हुंदीर आनी कितें पानी घालांतले पुरो तांकां भायर धैर्य मेळटा. काळो पडलो म्हणून जीव दाळबऱ्यान भायर येता. पळय तांकां धैर्य मेळटा. दिसाक येवन दी दिसाक येना दिल्ली पण बसतात. आमच्या जिवितांत काळो येतना भाव भयणीनो आमी तशेंच. आमचें थंय आसचें कितें देवाक विरोध जालें राग आमचो द्वेश आमचे हागे आमचे जिद्द मायवाणांतली मनांत खोटी चिंतना वायट काळजांतल्यो आशा आमची कामोगता आमची पिशेपणां आमचें कितें पण आमचे हर एक हट्ट घर भो हें पुरो आमचें थंय कितें बरोवन आसा हांवें सांगचें म्हणून तुमकां गोत्त आसा. एकेका मनशा थंय कितें कितें आसा. कितल्या जाणां थंय राग आसा. कितल्या जाणां थंय द्वेश आसा मागीर आसा फारीकपण काणगेचें ताका भोवशिकेचें ताका हें करचें ताका हें कर. आमी त्या हट्टाक न्ही गर्व आपडटा. हांव व्हडलो हांव बुतवंदू हांव हुशार व्हडपण आतां हांव ग्रेस्त म्हाका कोणी हांवें कोणा लेखची गरज ना. म्हजे लागीं पयशे आसात म्हजे लागीं व्हडलें गरज आसता. कोणाची हांवें पळोवची गरज ना. म्हाका कोणाची लेखची गरज ना. म्हाका कोणाची गरज ना. हांव एकलो पुरो आय कॅन मॅनेज आय एम एवरीथींग. आमी असले गर्वाक हांकारा पडटा भाव भयणीनो. आमी असल्या देवाच्या वाटेर जावन कितले पयस साव आमी खंय आसा आमचें जिवन तडीबुड्डी. आमी सोवांग गेल्यार आमी पळोवंक गेल्यार आतां आमी मस्तपणी काळो कांद आसता. आमच्या घरांनी आज आमकां कित्याक संतोश ना. मस्त घरांनी आज संतोश ना. कित्याक आमच्या घरांनी मागणें ना. आमच्या घरांनी देवाचें सांगात पडना. एकामेकाक घोव बायले म्हळ्यार गौरव ना. घोव बायले गौरव दिना बायल घोवाक गौरव दिना. आवय बाय भुरगीं बाबा आवय बापायक लेखी नांत थंयसर मोग ना. भुरगीं आव घोव बायले ती मोग नातली भुरगीं पळयतात ती मोग करतात की ती मोग करिनात. आमच्या कुटुंबांनी काळो गायला. त्या देखून भाव भयणीनो आज आमी कितें करूंक आसा आमच्या जिवितांत देवाच्या सांगतपण आमी जायचे जाल्यार हें देखून क्रिस्त येण्याक आमी निजा की तो खोस जालें क्रिस्ताचें येणें आनी खोसलो तो संतोश आमी जोडूंक तयार करी जावी. तेंच देवाचें उतर आज आमकां लुकाच्या वांजेलान सांगता. आमी आतां आयकलें तीं उतरां. देवाचें उतर आज आमकां सांगता. अपुर्बायेन 3 संगती आमी पळयल्यो उडोवलो. पयल्या सुवातेर थोडे जाण लोकांच्या जम्या लागीं थोडे जुवांव लागीं आयले स्नान घेवंक. ते तयाराय ते करताले. कित्याक खातीर जुवांव सोम्याच्या येण्याक तयाराय करतलो आनी ह्या खातीर तांणी तुजी जिवन नवीकृत करूंक आपोवणी दितलो. आनी थोडे आयले विचारी लागले आमी कितें करीत जाय म्हूण. तूं म्हणटाय नवें जिवीत आमी जोडचें जाल्यार तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक दिवं आनी कोणा लागीं जेवंक जाय परतें आसलेलें तशेंच करूं. तुजे लागीं चड आसा तुजे लागीं मस्त आसा आशे जाता तुका घरांत भरून दवरलाय आनी एकल्या न्हेसोंक ना आनी एकल्या जेवंक ना आनी एकल्या खावंक ना आनी एकल्याक बरें रावंक बरें घर ना आनी तूं भितर ओट्ट करून दवरलाय. तें वांटून दी वांटून जिव शीक. तें तुवें करची गरज आसा. जो स्पश्ट सांगता नात आशिल्ल्यांनी नातल्ल्यांक दिवचें. तुज्या जिवितांत तुका देवान कितें दिलां जावं पुरो संवसारी पयशे संवसारी आस्त ग्रेस्त काय वेळ देणी बोदवंत काय हें सगळें नातल्ल्या खातीर नातल्ल्याक दी वांटून काणगे. तें देवाचें हाजेरपण तुजें तें. ह्या खातीर जिदू येता. पालखी बरी जाय. उण्यापणाची पालखी आसात. कितलींशीं जाणां दुर्बळकायेंत आसात. कितलेशे जाणां घरान एक निर्मळ घर ना रावंक. पावस येयलो म्हणटाना कितले कश्ट जातात. आमकां रावंक घरां आसात. भाव भयणीन आमी जायते फावटी आमचे पैकी कोणाक जावं पुरो आमकां थोड्यांक आमकां आमी मिडियम क्लास जावं पुरो पूण कोणाक कडेन आमचे लागीं इल्लें चड आसा आमी दिवंक पाटी करून वचून आज देवाचें उतर आमकां सांगता वांटून दिया. भरून दवरनाकात वेस्ट करचें नाका. हांव पोर एक दीस म्हज्याच काबटां पोर हांव म्हणजे खंय भायर सरतना हांव पॅण्टां सोदतलो खंयचें पॅण्ट घालयांक गे म्हणून आनी थोडी शर्ट म्हणजे काबटांतली शर्टां आनी पॅण्टां पळोवन चिंतलें हांवें. म्हाका आतां 62 जाली आनी सड्डे म्हळ्यार म्हाका खंय कितलीं वर्सां म्हळ्यार सड्डे नात आनी हें कोणाक. आनी थोडी सकयलिल्लीं आतां कोणें दिल्लीं म्हाका गिफ्ट दिल्लें हांवें घाण गेल्ली न्ही गिफ्ट दिल्लीं आसती आनी ती आसली सकयलांतलें पळोवन म्हाका चिंतलें
हें कोणाक हांवें दवरचें म्हाका सन घालूं जायना चड व्हरतो आनी हांवें जावन काण गेल्यार देवाचें तर हें म्हाका सांगता खाली कर बेगी आनी कोणाक गरजे वतांक दी भाव भयणीनो हें म्हजेंच पकडून हांवें सांगलें भोवशा आमच्या मुस्तुदानाच्या घरांनी अशेंच आसा आमच्या जिवितांत अशेंच आसा आमी थोडी फावटी आशा जाता कोणेंगी दिलें म्हणून आमी ती दवरता दिवंक आशा जाता आमकां थोडी फावटी आनी आमी तें पळोवन कितलो तेम दवरयेत थोडी फावटी वर्सान एक ड्रेस काडून वर्सा एकच फावटी घालतात एकच फावटी वर्सान मागीर तें वेस्ट तें भाव भयणीनो देखून देवाचें उतर सांगता कोण नातल्ल्यांक आसले दिया दुसरें सुंखाकार थोड्यांनी म्हणा लागले मिस्त्री आमी कितें करताय म्हणून तूं म्हणटाय ताणें म्हणलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात आमकां म्हणलें कितें आसा भाव भयणीनो संवसारांत म्हाका म्हणलें म्हजें कितें आसा तें म्हाका पुरो म्हज्या आवय बापूयतून कितें आसतीचो वांटो म्हाका मेळचो आपले तो पुरो सड नाका 4 सेंट्स सड मेळोन हांव काय सरकार वताना ह्या संवसार कांय इल्ले 4 कास सण मेळ्ळे म्हणून हांव सरकार वचना म्हज्या आंगडी म्हजे इल्ले ह्या वेपारांत ह्या कितें हांव करचे कडेन 4 पयशे चड दवरून कमिशन दवरून आनीक हांव सरकार सोडना तें म्हाका बरें हा की न्ही दैते फावटी पळयता हांव संवसारांत लुटचें हेरांचें वसूल करचें एका 4 वंट्यांनी वसूल करचें आमकां पळोवन न्हय असलें वसूल करचें अन्याय करचो आमी वसूल करता आनी एकल्याच्या दोळ्यान दुकां हाडटा भाव भयणीनो कितलें अशें करता हा देवाचें उतर सांगता वसूल कर कितलें तुज्या पावासलें मात्र ताजे वयर काणगे नाका दुसऱ्याचें ताजें ताका दी तुजें तुका आनी अकरेक शिपाय न्ही म्हणटा थंयसर ते म्हणटा आमी कितें करीत जाय कोण कोणाक जुलूम करिनाकात पोटपुरात मांडी नाकात तुमकां दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया देखून तुमी कितें तुमकां दिसपट्टी तुमची पोड मेळटा तीच बरो कोणाक अन्याय कर जुलूम करिनाकात बलात्कार करिनाकात बेश्टाय नाकात थ्रेट दिनाकात लॉयर नोटीस सोडिनाकात तुजे लागीं पयशे आसात म्हणून कोर्टी गोडे ना नितीन साला तुजें तुका भावीन हाची थोड्यो संगती मात्र हांगासर पूण जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी करूंक आसात सकट आमी ह्या गडीभर सोम्या लागीं ह्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत आमी बदली जाय आमचें जिवीत आमी बदली जाय त्या सोम्या कडेन मागया सोम्या आमचें जिवीत बदली म्हणून एक गडीभर आमी आमचें जिवीत सोम्याक आमी भेटून दिवया पयल्या सुवातेर आमी विचारया सोम्या आमी कितें करीत जाय सोम्या आमी कितें करीत जाय विचारया जेजू आमकां कितें सांगता सोम्या आज आमी कितें करीत ह्या नातालांच्या फेस्ताक ह्या वर्सा 2021 आनी 21व्या वर्सा सोम्या नातालांच्या फेस्ताक हांवें कितें तयारी करीचें म्हज्या घरांत हांवें कितें करीचें जेजू सांग आज म्हज्या घरांत हांवें कितें करीचें म्हज्या घोवाचो हांवें मोग करूं ना म्हज्या बायलेचो मोग करूं ना म्हज्या भुरग्यांचो मोग करूं ना म्हज्या आवय बापूयचो मोग करूं ना म्हज्या शेजाऱ्यांचो मोग करूंक ना हांवें कोणाचे अन्यायाचेर म्हज्यो अन्यायान म्हज्यो वस्तू दवरल्यात हांवें जायतें वायट केलां हांव कोणाचेर राग दवरनासा हांव कोणाचेर परिकोण काण घेवन आसा सोम्या जेजू हांवें कितें करीचें म्हाका वाटता की ह्या नातालाच्या फेस्ता जेजू कसली बदलावण म्हणजे ती दायज जेजू म्हाका कृपा दी सोम्या कृपा दी ह्या घडये सोम्या हांवें तुजे ती फाटीं येवंक जाय सोम्या आज हे नातालांचे फेस्त हांवें करीत तुका अनुभव करीत जेजू पूण म्हज्या जिवितांत हांवें की सोम्या म्हजे जिवितांत म्हजें हट्ट म्हजें गर्व म्हजो अहंकार म्हजें मोडपण हांव आनीक सोडूंक तयार ना जेजू म्हजें काळीज बदलना आज तुज्या कृपेन म्हाका बदली जय जेजू सोम्या कडेन आमी मागया भाव भयणीनो सोम्या म्हाका दी तुजी कृपा दी तुजें सकत सोम्या म्हाका बदलूंक शिकय सोम्या म्हाका म्हजें जिवीत बदलूंक शिकय आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तो दे म्हाका आयच्या दिसा मागया भाव भयणीनो आज प्रत्येक रितीन सर्व आमच्या भारतांत आमी तशेंच आमच्या कर्नाटकांत आमच्या मंगळुरांत आज
आमच्या फिरगजेंत कोण ग्रेस्त आसात, कोणा लागीं सड आसा, कोणा लागीं सड जमो करून दवरलें आसा, कोणा लागीं पुंजावन दवरलें आसा, कोणा लागीं गरजे प्रास व्हरतें आसा, मागया तांचे खातीर सोम्या जेजो आज तांचे खातीर आमी मागता. आज आमच्या भारतांत व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट, करोडपती, स्विस बँकां आनीकय कितल्या बिटकॉयन्स आनी कसल्या कितल्या रितीन पयशे आज दुर्बळ्यांक वाटेर पडटना सोम्या तांच्यो गरजो समजनाशें. आज कश्टांत लोक आसा, दुकांत करसितात, रडतात, भुरगीं मरतात वकात खावंक जेवंक नासतना. सोम्या असल्या परिस्थितींत आमच्या भारतांत, आमच्या कर्नाटकांत, आमच्या मंगळुरांत सोम्या आमचे मदें कोण जेजो आज पयशे दाराड दवरून भितर दवरून बसल्यात. आस्त बदीक जायतें जमोवन दवरलां, भांगार सिंगार जमोवन दवरलां, लोकांच्या पोटाक वेचून तांणी भितर दवरलां. आड वाटेन इन्वेस्ट करनासात, अन्याय करनासात, ग्रेस्तकायेंत पयशे पिटो करतात, खादारां कार्यां म्हणून विपाड करतात सोम्या पयशे, पूण दुर्बळ्यांक दिनात, गरजेवंताच्या त्या गरजे पोटाच्या बुकेक पावनात, आस्पत्रेंतल्या पिडेर तांच्या गरजेक पावनात. सोम्या तसल्यांची काळजां बदली जेजो आत्मेन बदलूंक जाय. सोम्या तुजो आशिर्वाद घाल तांचेर. कितें धंदेरमेन दिलां तें म्हजे खातीर न्हय, लोकांच्या गरजे खातीर जेजो आज तांची मतीक उजवाडय. कोणा लागीं आसा तांणी मन करूंक आनी सोम्या तांणी बऱ्या मनान दुर्बळाच्या गरजांक पावूंक आनी वांटून दिवंक. सोम्या तांकां तुजी सकत दी. आमी तुज्या लागीं तांचे पासत मागता. तुजेर हांव पागता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पागता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा, तुजेर हांव पागता जेजू मोगाळा. मागया बाबा भयणीनो आज आमी दुर्बळ्यां खातीर. कितलींशीं जाणां आज दुर्बळकायेंत आसात. दुर्बळी जायते फावटी थोडी समाजा मुखार बायलान बरी दिसतात, आंतरीक दुर्बळकाय तांचे तें आसा. कितलेशा जाणांक रावूंक एक बरें घर ना, कितलेशा जाणांक रावूंक एक न्हेसोंक वस्तूर ना, कितलेशा जाणांक आस्पत्रे ट्रिटमेंटाक पयशे नात, कितलेशा जाणांच्या जेवण्या वरवीं बायल भुरगीं वाटेर पडल्यांत, कितलेशा जाणांच्या अन्याया वरवीं आज मस्त जाणांक दुर्बळकायक संपती लोटून गेल्यात तांकां. सोम्या दसल्यांक आमी देवळून दिवया. बोरवांचे नातालांचे फेस्त ह्या दुर्बळ्यांक तांकां तो नातालाचो संतोष मेळच्याक मागया. आज तांकां आमी नातालाचें फेस्त आचरण करता वय, पूण हें आचरण केवल ग्रेस्तांचें आचरण न्ही, पयशे आसल्यांचें मात्र न्ही. दुर्बळ्यांक तांकां कश्टांत आशिल्ल्यांक, जेवंक नातिल्ल्यांक, न्हेसोंक नातिल्ल्यांक, निर्मळ तरेन जिवंक वद्दाडतेल्यांक सोम्या जेजो तांचेर आशिर्वाद घाल. कोणे म्हणी बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांकां पावशें कर. कोणा घरां नात तांची घरां उबी जावं दी जेजो. कोणाच्या घरांनी न्हेसोंक ना तांकां न्हेसोंक मेळाशें कर जेजो. कोणाच्या घरांनी एक पूण जेवंक समा ना तांकां खावंक जेवंक सारकें मेळाशें कर जेजो. मारगायेचे दीस वरवेचें मोल आकाशाक गेलां. दुर्बळ्यांनी दीस काडचे कश्ट जाल्यात जेजो. असल्या परिस्थितींत सक्कट दुर्बळ्यांक
कश्टांत असल्यान जेजू तुजे मुखार दवरता हांव सोम्या तांचे कश्ट तुका समर्पण दिता हांव आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या दुर्बळकायेंत ग्रेस्तांचे संगतपण तांकां मेळाशें कर आनी त्या जिवितांत ह्या दुर्बळकायेंतल्यान तांकां सुटका दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हांव सोम्या Sogros Jesu समर्पिता कुशीन सरहांव उजवयता सदांच मोग ताचेर पातय ताची दय हांव जियेता सर्व सांव दिता सर्व सांव दिता सगळं म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता मागया बाबा भयणीनो सायच्या देवाचे उदार सांगता जिवीत परिवर्तन करा मागया आज पयल्या सुवातेर आमच्या कितलेशा लोकांचे जिवीत परिवर्तना खातीर आज ह्या नातालाच्या अभ्यासाच्या संदर्भाचेर कोण खोटेपणांत जिवन आसात वायट संबंधांनी जिवीत जिवन आसात कामुकीपणांत जिवन आसात वायट अत्याचार अन्यायान जिवन आसात लुटून पयशांचे भ्रश्टाचारान जिवन आसात आनी जायत्या रितीन वायट खोबरो करच्यो वायट कोणा कोणाच्यान उलोवचें कोणा कडचें नांव पाड करचें असल्या परिस्थितींनी आसात कोण कोणाक एकामेकाक संग लढाय झगडें करून संतोश भोगतात वायट वाटेनी कोटेपणान जियेतात आमाल पिवणांनी जियेत ती आज बुडोवन गेल्यात ड्रग्स मादक द्रव्यां हातूंत बुडोवन गेल्यात सोम्या कडेन मागया सोम्या जेजू असलेंचे जिवीत परिवर्तन कर आज कोण कुमसार जावंक पाटी करतात जिवीत परिवर्तन करून पाटी करतात कोण काळजाच्या दारुणांत चलतात कोण तांचे पाताक वळखनात आनी की ते तांच्या फटांत आनी गर्वान जियेतात सोम्या तुजे मुखार तकली बागावंक तयार नात जिवीत नवें करूंक तयार नात अहंकार आनी गर्व दाखयतात हेरांचे जुलूम करतात अन्याय करतात सोम्या असल्यांक तुका समर्पित हांव काळजां बदली ह्या नातालांच्या फेस्ताक जेजू तुजे सडवण तांकां लाभून दी धक्केवती असलें परिवर्तन ताचे दी जावं दी जिवीत तांचे बदल आनी तांकां नव्या जिविताक हाड म्हूण जेजू तुजे लागीं मी मागता हांव आनी समर्पित हांव तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदा तुज्या पांया तळान रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजी सगी हांव गायतलो हांव फाटी सोडचोना तुज्या पांया तळान रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोडचोना मागया भाव भयणीनो आमच्यो जायत्यो गरजो आसात एक घडयेभर आतां आमच्या वैयक्तीक गरजा आसात मागया आज आमच्या घरांत कितें जाय सक्कट तुमी मागा हुंड्या रुपार जेजू हांगासर आसा आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगा रुपार आमचे खातीर आयिल्लो आमकां सगळ्यांक संतोश दिवच्याक आयिल्लो
आमचे कश्ट कानुडोवच्या काय इल्लो आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडच्या काय इल्लो तो आज आमचे मदें आसा ताजे मुखार आमच्यो गरजो आमी सांगया मागीर आमच्या गांवा खातीर विशेष रितीन कोरोनाचे व कोरोना परत्यान आयला आनी एका तरेन आमकां धैर्य जायते फावटी आसता तरी मुखार आमचे क्रिसमस आचरणाक आमकां आडखळ येतली म्हळ्यार बेस्ट आज आमचे चीफ मिनिस्टरान सांगला क्रिसमसाक आनी नव्यार आमकां खंडी जावनी आचरणाक आडखळ आसचें ना म्हणली बसोवनी हात दिल्या एका तरेन खंडी जावन आमकां संतोश तरी पूण खंयच्याय रितीन मुखार आडखळ येना अशें मागया ही कोरोना पिडा आमच्या वयली ती वाऱ्या ती नवें ओमिक्रॉन म्हणलें ते वायरस ते आनी कितेंच इफेक्ट करिना जावं दी आमच्या गांवाचेर भारताचेर आमच्या राष्ट्राचेर आमच्या लोकांचेर खंयचेच परिणाम करिना अशें आमी तांचे पासत मागया आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो भेटोवन दिवया जायते तांकां मागूंक गरजो धरल्यात एक भाव मस्तो आमाल पिवणी पियेता ताच्या घरांत समाधान ना ताणें आमाल पिवणी सोडूंक आनी समया त्या घरांत समाधान मेळोवंक ती मागता जेजू तुज्या पांय तळी तांगे कुटाम समर्पिता मुंबय तावन एक भयण कोट्या स्पिरिता तावन कश्टाता सोम्या तिजे तावन सुट्ट्या कोट्या स्पिरिता तावन तिका सुटका मेळशी कर आनी बरी कर दांडेलीची एक भयण सोम्या M.Com जालां ऑनलायन जॉब मेळोवंक प्रयत्न करता सोम्या एक जॉब मेळो मागता तिजेर आशिर्वाद घाल गोंयांतून एक भयण तिच्या पती खातीर मागो विनंती करता ताका मोतीक समाधान ना आनी देखून तें समाधान मेळोवंक आनी तिच्या कुटुंबा खातीर सगळ्या कुटुंबा खातीर मागो विनंती करता सोम्या ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल आनी एक भयण गोंयांत तावन तांचे बिजनेस बऱ्या तरेन चलोवंक जेजू तुजो आशिर्वाद मागता ह्या तांच्या बिजनेसाचेर आशिर्वाद घाल सोम्या एक भयण पांयाच्यो गांठी आनी गांठी तकली कांयच कठीण दूख आसा आतां पांयां बोळूच ना जे सोम्या तांकां आपड आनी गूण कर जेजो एक जोणें तांच्या पुताक UK एक बरें काम मेळो मागता जेजू तुज्या लागीं एक बरें काम ताका बेगीन मेळ अशें कर जेजू काकूळट कर तांची एकल्याच्या जाग्याक ह्या दिसा पळोवंक गे पार्टी येता बऱ्या तरेन ह्या पार्टी ह्या हो जागो बऱ्या मोलान विकोन वचोंक आनी तांच्या घरांत तांकां एक त्या आर्थीक संकश्टान ते भायर येवंक आनी कुटुंबाक आदाय मेळो मागता जेजू आशिर्वाद घाल तांचेर मुंबय शंभूर तावन फ्लोरीन खेबीर आनी हेरीक मार्टीस तांच्या घरांत तेगांय बरी भलायकी ना जेजू ती तेगांय भलायकी नासतना कश्ट जातात हाताबायच्या घांटीच्या दुखीन वळटात जेजू तांकां तूं बरें कर ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल सोन घाली नाका विजाचेर दुबयन गेल्ल्या एका भयणीक जेजू प्रत्येक कातर जावन सोम्या तिका एक काम मेळोवंक ती काजार जावच्या आदी एक बरें काम मेळो मागता विजीट काबार जावच्या आदी विजीट विजा काबार जावच्या आदी एक बरें काम मेळोवन तुजे लागीं मागता जेजू ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल तिका बरें काम पवो कर जेजू मंगळूर तावन कास्यातून एक भयण जेजू प्रत्येक तरेन तिच्या आवय पसत मागता अपिरेस्त आवय आनी कशेंच कुटुंबांनी समाधान ना सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाल जेजू एका भावाक तो परगांवांत सोम्या वावर करचे कडेन रूममेट ताजो हार्ट अटॅक जावन चरलो ताजे उपरांत ह्या भावाक मस्त बे दिसता ताजे ती एक तरचे मे आसा सोम्या ह्या बियांतले ताका निवार आनी ताका बरो कर बोंदेल एका भयणीक बरी भलायकी ह्या दिसांनी कांय भलायकी ना सोम्या तिच्या घरांत समाधान येना सोम्या ती समाधान आनी भलायकी मागता तिका आशिर्वाद दी प्रवीण म्हळ्यार भाव असो जाग्याचो एक दाखलो आनी मेळोंक जेजू पाटी आसा सोम्या तूं एक दाखलो मेळशें कर एका भयणीक एक स्वंत जागो घेवंक जेजू जावच्या खातीर ती तुज्या लागीं मागता तिच्या प्रयत्नाचेर आशिर्वाद घाल जेजू एका भयणी 88% रिजल्ट फावो जालें सोम्या तिणें आज प्रत्येक तरान उपकार ती युनिवर्सिटीन फर्स्ट रँक मेळ्ळ्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू तुवें तिका बरें केल्ल्या खातीर बोंदेलच्या एका भयणीक प्रत्येक तरान भलायकी मेळोवंक तशेंच
रातीक सोमा न्हीद पडोवंक मागता सोम्या त्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल. एक भाव आम्हाला पिवन येता भायर येवंक तशेंच मीस आवोसोंक तेज्या कुटुंबाची मागतात. तशेंच तेज्या घरच्याक संद्याक बेगीन जामीन मेळो मागतात. सोम्या हे तांचे मागणें आयक ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागिल्लें ताका दी. सोनालाने हट चड न्हू बरें करून शिकोवंक आनी ते कुटुंबाचे खार गो बिजनेस बरें आतां चलोवंक. पयलें नश्ट जाल्लो तरी तो बरो आतां नवें बिजनेस सुरू केला परत्यान. ह्या बिजनेसाचेर आशिर्वाद मागतात जेजू. तूं तांचेर आशिर्वाद घाल बाबड दोन ती मागतात. आनी एक भयण जेजू परिक्षेन बऱ्या तरेन शिकून पास जावं करपाक मागता. एन्सर म्हणल्यार भुरग्यां शिकून बरी सोम्यान तुजी तेज्या आवय बऱ्या तरेन ताजे पासत मागता. बहीण दवर एका भयणीचें थ्रोट इन्फेक्शन मस्त तेम दर आनी की गूण जावंक येना बरें कर म्हूण मागता जेजू. एकल्याचो दोळो सोम्या ह्या आराधना मागले वरी संपूर्ण बरो जालो म्हूण तिणें साक्ष दिल्या. हर गाणी उपलाप तुका सोम्या जेजू तिचो दोळो तें बरें केलें संपूर्ण तरेन गूण केल्ल्याक. एका कुटुंबाक जेजू समाधान मेळो मागतात. कुटुंबांतल्या सण्याची जिणी परिवर्तना खातीर तुजे लागीं मागता जेजू. ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. एका कुटुंबाचें फायनान्शियल काम एक जावंक घातलें आनीकय जावंक ना सोम्या. तुवें तेजें प्रत्येक एक एप्रुवल तांकां मेळ्ळा जाय बँकांत आनी अशें ह्या कुटुंबाच्या फायनान्शियल वेव्हाराचेर आशिर्वाद घाल जेजू. आनी तें बरें जावचें बरी कर. एका पतीच्या जिवनांत परिवर्तन जावचे खातीर एक भयण मागता. बऱ्या तरेन जेजू ताजें ती परिवर्तन हाड. एक भयण बऱ्या तरेन परगांव वचून बऱ्या तरेन पावुल्ल्याक अर्घां दिता जेजू. मस्त तेंतावन कश्ट येवन तिणें जेजू प्रयत्न केलें आनी तुवें तिका बऱ्या तरेन अडकडी मेळ्ळें बैल्या गांव वचून पावयलें. अर्घां आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. एक भयण आपल्या पती ती जाल्ल्या परिवर्तना पासून जेजू अर्घां दिता. तिजो पती संपूर्ण बदलला आनी ह्या पासून ती अर्घां दिता. अर्घां आनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. सोम्यान जेजू हे सर आमी मागणी तुका भेटून दिता. सर आमच्या आराधनाक कुमो करच्या आमच्या दानी खातीर आमी तांकां सोम्या ताचेर आशिर्वाद घाल. फुलां दान दिवचें आनी तशेंच ह्या आराधना दान दिवचें सर दानींचेर. तशेंच ह्या टी आमचे एडोरेशन आराधन टीव्हीचेर प्रसार करतल्या ह्या टीव्ही चॅनलाच्या मेंडीस कुटुंबा खातीर तशेंच तांचे खातीर ताचे शिबंदे खातीर हांगासर व्हिडियोग्राफी करचे आनी संगीत दिवच्या दोगांय भावांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या आल्तार सोबयल्ले आमच्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजू. ह्या आराधनांक सेवा दितल्या एका भावा भयणीक आशिर्वादीत कर जेजू. सोम्या जेजू आमची सर आमची मागणी तुका भेटून दिता. आमचे पिरगजेचेर आशिर्वाद घाल. ह्या पिरगजेचेर विशेष रितीन बेसांव पवित्रत्म्याची पिरगज सोम्या तुज्या पवित्रत्म्यान बरो न्हू मागण्याचो स्पिरीट ह्या पिरगजेंत वाडचें कर जेजू. एक मागण्याची पिरगज कर आत्मीक तरान बळातीक पिरगत कर जेजू. हांव तुजे लागीं आमी समर्पीत हांव ही सगळी मागणी जेजू आमी तुका समर्पण दिंबेर पडोवन आमी तुजी स्तुती करता. सक्कड आमी एक घडी भर दिंबी करया आनी आमी सोम्या करया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू समेन जेजू आशीर्वाद घाल. आज जेजू तुका समर्पण दिता. हरी एक मागणी जेजू या सक्कड दुखेस्तानी कश्टांतल्या कुटुंबां जेजू तुका समर्पण दिता. जेजू तुज्या आमलेक रगत वाडी जेजू या तुज्या येण्याक आमी तयार करनाता. जेजू आमचेर आशीर्वाद घाल. आमी तुमची दुखां तुका भेटयता आमचे कश्ट तुका भेटयता. जेजू सगळे आमचे दुख एक कुटुंब तुका भेटून दिता. कोण तुज्या लागीं मागो विनंती केल्यार एक तेच फाटल्या आराधनांनी केल्ली हरी एक तेच जेजू कश्टांतल्या भाव भयणी जेजू आशीर्वाद घाल. तुजी कृपा वाडोवन दी जेजू. ह्या कडये तुजे सर्गींची बरकत कृपा बेसामा वाडोवन दी जेजू. म्हणजे हर एक राजेर वाडोवन दी जेजू. तुजे दैवीक सगत वाडोवन दी जेजू. तुज्या आमलेक रगत वाडोवन दी. तुज्या पवित्र पास काय त्या आमलेक रगत वाडोवन दी जेजू. आमची पातकां धुवन काडून दी. आमचे कळत धुवन काडून दी. आमचे दुखां बेदाराय कंत सगळे स्वामी आमकां तुडका दिची पवित्रतेन बरी आमचे फेस्त जेजू. ह्या सुमितेचे येण्या तयार करूंक आमकां तुमी समयान जेजू तुज्या कृपेन आशिर्वाद कर जेजू. हालेलुया हालेलुया. Jesus, 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 touch and heal us, Lord. Jesus, we adore you. शमेचा आशीर्वाद मागया. पवित्र आशीर्वाद आमकां ह्या घडये सोम्यातान मेळटा. भाव भयणीनो आराधनातान आमी फाटी वता आसतना परिवर्तन कय आमची काळ
जिणे परिवर्तन करया नवे जिवीत जिवया सोम्यान आमच्या जिवितान दे जाय तस्सो सोमी ह्या घडी सगळ्या आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद करून दी म्हूण आमी मागया सोम्याची कृपा आमी मागया येत्या व्हड सक्रामेंता सष्टांगनामा करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदरया सलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापाक तशे पुत्र उल्हासाने स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थाण्यान हर्षिता तुका दोंगायच्या स्पिरिता समासामी नावाडता प्रार्थुया देवावीची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्ट सोडास आमकां तुवें सोडलाय तुझे 60 वर्स दान तपती ते आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना